नमस्कार. सकाळी आमी पालया हांगासर आसली. आमचे 2 वाडे असले कंप्लीट जावपाचे, बोमान आणि भंडारवाडा. ते दोनूय सकाळी कंप्लीट करून आता आमी अरंबल हांगासर येतली आसा. होय आमचो वाडो आता कंप्लीट जाल्लो आसा. तर सगळ्या सायडीन पालयान ऑलमोस्ट सगळ्यांनीच आणि हांगासर सगळ्यांनी म्हणजे बऱ्यान बरो प्रतिसाद आमकां दिल्लो आसा. नारायण देवाक नमस्कार करून आयज कॅम्पेनींग आमी एक स्टार्ट केली. थंयच्यान आयज ही कॅम्पेनींग आमची सोंपता आसा की जेणे करून आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करतना इतको प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आसा की बऱ्यापैकी आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. असोच प्रतिसाद आतां उणावलो आनी येणारे आतां 20 तारखे मेरेन आमकां प्रतिसाद ह्यो मेळटलो. हेतून कांय दुबाव ना. जेणे करून आतां जे गोष्टी आतां रती महारथी सगळे आतां येतात आहात तेंच्यांनी आपलो गोष्टी केल्या. आमी खंय एक मामुली म्हणटात तशी आमची एक राधिका उदय पालयेकर ही एक कॉन्टेस्ट करपाक उबी रावल्ली आहा. तशेंच आमच्या बरोबर आहा झेडपी आमचे रंगनाथ कळसावकर. तसेच आमचे हे पंच सगळे सदस्य हरमलच्यान आहात. तेव्हा तर आमी बारीक गोष्टीसून आमी हे फुडें गेल्ले. तशेंच आमकां प्रतिसाद बऱ्यापैकी मेळ्ळो आसा. असोच प्रतिसाद आमचो मेळटलो. निश्चित विजय हो आमचो निश्चित जाल्लो आहा. तितून दुबाव ना आसा. तेन्ना आतां 20 तारीख मेरेन हे गोष्टी आमी सांबाळपाक जाय. तरच आमचे फुडें विजय हो आमचो नक्कीच जातलो. श्रीदेव नारायण देवाक नमस्कार करता. आयज आमी नारायण देवाच्या स्थळान आयज आमचो प्रचार आसलो. हेजे पयलीं आमी आयज सकाळच्यान पालये जे आमचे पालयांचे थोडे वाडे उरलेले ते केल्यात. बालकाटनांतल्यान सुरवात केली. पालयांचे वाड्यांतल्यान आमी फुडें येयल्या. तशेंच आतां आमी हरमला ह्या हरमल आमी आमचे जे हांगा कडल्यान थंयच्यान सुरवात केल्या आनी आमी आमच्या आतां हो कंपेनींग जो आसा तो आमचो सगळी कडेन पावल्लो आसा आनी सगळ्यांच्या घरोघरी आमचो प्रचार जाल्लो आसा. आमकां ज्या पद्दतीन आमी घरां भोंवल्या तेतूंतल्यान आमकां प्रत्येक घरांतल्यान आमकां एक भरपूर असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. ते म्हणटात आतां सगळ्यांचो जो हें आसा तो म्हणटा तुमची जी निशाणी विमान आसा हीच निशाणी आमी सगळ्यांक सांगत आसात आनी ते बरोबर आपल्या घरांनी आपल्या शेजाऱ्याकय सांगत आसात. सगळे हे एकंदरीत वातावरण पळयतात जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमची जी निशाणी आसा विमान ही 100% विन जातली आनी मार्जिनान आमी जिखतले इतलेंच हांव सांगता. नमस्कार. आयज आमी डोर टू डोर सादारण 8 दीस जाले आमी करता. पण म्हाका दिसता आमी 8 दिसांनी भोवले पूण सगळ्या घरांनी जो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो खरोच एक उमेदीचो असो. म्हणजे जणू आमी खंयच्या पार्टीची जी तिकीट घेवन वयता आनी लोकांचो असो सपोर्ट मेळटा. तो सपोर्ट बघून एक मनाक अशें दिसता की आनीक खंय तरी वचपाक जाय, आनीक 1-2 वाडे आसपाक जाय आसले अशें दिसपाक लागलें आमकां. म्हळ्यार रात जाली तरी आमकां हें जायना की घरां सोंपली काय अशें कळना जालें. कित्याक लोकांचो इतको रिस्पॉन्स जाल्लो की ये घरांत बस मातशें तण घे आनी हे अशें चालू आसलें. कित्याक आमी एक इंडिपेंडंट आमी मोठे पार्टीचे जावं आनी खंयचे घेवन वचोंक नासले. पण आमच्या वाटल्यान आनी कसले आमदाराचो आनी शिक्को मारून तांकां भरपूर मतांनी अशी निवडून दिवची अशी आमची सगळ्यां कडेन एक विनंती आहे. आनी हांव तांकां सगळ्यांक जे म्हाज्या भोंवती चडशे भोवले दिसाक 200 लोक भोंवताले तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतसून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे रिपोर्टर जावं मिडिया सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी येणाऱ्या 20 तारखेर सगळ्यांनी भोवमोल अशें शिक्को विमानाचेर मारून भोवमोल अशें निवडून दिवची अशी म्हाजी एक अपेक्षा.